त्याच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रूचे आनी जुआंवाचे काळजीदारपण पळयून सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशांक पळयून तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां मांदर सोबेंतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणे मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोठें विस्मीत घडलां. तें जेरुसल्याक रावतले सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूच नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आनी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक आनी शिकवण दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परतीपाडून म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाचे दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनी एक फावट शिडकायले आनी सोडले. खंयच्याच वाटेन तांकां खास लावंक मेळनासली, कित्याक सगळो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मीत मेद नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तंबुनी संतोशाचे आनी जोयताचे उलास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. सबाब, तुवें म्हजें आयकल्लें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली. पूण मरणाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें देखून आनी म्हजें थारोन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया.
मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयले दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी ताका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हाचेंय ताणें सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां ताचे पर्यंत ताणें सोत मानून घेतलें ना. देखून ताचो अविश्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांचे तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचण्याक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, शिसांचो अविश्वास आनी काळजाची दारुणाय जेजू तांच्या तोंडार मारता. तरी आसतना ते तांकां आपली बरी खोबरेची गोवाय जावंक पाठयतात. आख्ख्या संवसारांत वचात आनी सगळे रोचणेक बरी खबर परगट करात. आमच्या अस्कोतायक देवाची कृपा जाता पेकोवणीचें वखद आनी हीच देवाची कृपा आमकां नव्या बोडान बरोन धीर आनी गोटाय दिता. गरजेवंतांक सवें आमचें उदारपण दाखोवंक देव आमकां आपयता. आसत आमी तयार.